गोंयांत कलम 39A आड आंदोलनाक आप पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवालान पुराय तेंको जाहीर केला। हे फाटभुंयेर ताणें बेगोबेग खाशेलें अधिवेशन करपाचोय उलो मारला आनी हो कलम रद्द करपाची मागणी केल्या। दुसरे वाटेन दोतोर प्रमोद सावंतान 6 मार्चाक 2026-27 वर्साचे राज्य अर्थसंकल्प सादर करतले। सभापती गणेश गांवकारान दिल्ले म्हायती प्रमाण 9 आनी 10 मार्चाक अर्थसंकल्पाचेर सामान्य चर्चा जातली। अनुदानाची मागणी 11 मार्चा सावन चर्चा सुरू जातली जाल्यार विधेयक 27 मार्चाक संमत जावपाचे आसात। खंयच्योय गजाली चर्चा केल्यार सुट्टा। आमदार विरेशान बसकेत हजर रावन मुद्दे मांडचे अशें सभापती गणेश गांवकारान सांगले। मजगती कलम 39A आनी अर्थसंकल्प अधिवेशन ह्या दोनूय घडामोडींक लागून फुडले कांय दीस गोंयच्या राजकारणात व्हड ताण निर्माण जावपाची शक्यताय आसा। I am told that Section 39A of Goa TCP Act provides an opportunity for huge corruption to various ministers and various officers in Goa, and because of which the people of Goa are very fed up, and it is the demand of people of Goa that Section 39A should be abolished. I make an appeal to the Chief Minister of Goa that this section should be immediately abolished. Even if they have to call a special assembly session, they should call a special assembly session and they should abolish this particular section, and I lend my support to this movement. Thank you so much. विषय कसो जाले तुमकां सांगता की तो एक कलीग आमचो फ्रेंड तो मेंबरय जालो आनी म्हाका दिसलें कित्याक की तेजे आरोग्या विशीं तक्रार आसा म्हणून हांव गेल्लो थंय आनी आज मिटींग आसलेली कसली आमची BSCची आनी तो विरेश बाब जो पळय आसा पळय न्ही तो ऑनरेबल मेंबर आसा म्हणजे कमिटी मेंबर आसा BSCचो ताका ताणें म्हणलें तूं फाल्यांची मिटींग एटेंड कर मागीर तुजी कितें पळय जें आसा तितून भितर म्हणल्यार आमी इंटरव्यू करना मिटींग एटेंड कर तें कितें कामकाज आसा तितून भितर भाग घे तुजें कितें म्हणणें आसा तें मांड तें आमकां रिकॉर्डूय करपाक मेळटलें आनी तुजेर कितें तर समज तर आमी करपाक शकतले की हावजाक डिबेट करून जाल्यार मागीर तुजेर चर्चा करया ताका तें आतां सांगपाक गेलो आनी तेन्ना ताका हांवें एक रिक्वेस्टूय केल्ली की खंयच्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो चर्चेंतल्यान बरे भाशेन चर्चा करून सुट्टा आनी जें पळय कितें पळय लोकांक लागून करपाक जाय तें करपाकच आमकां सगळ्या लोकांनी निवडून दिल्या आनी मागीर राती तेजे कडेन उलोवन हांव तेजे नंतरूय माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो मुख्यमंत्र्यान ताका कितें ऑफर्स दिली पूण लास्ट मागीर कशें आसा की ताका जी गजाल पळय पसंत आसा ती स्विकारली। गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील।